की तुम्ही तुमका जी युतीच्या हातून सीट मेळ्ळ्या ते फक्त 3 आसा म्हणजे टोटल पर्सेंटेज पळयलें जाल्यार 1.5%. तर तुमकां एक कमीशें दिसना ना. आम्ही दोनही आमदारांक आमचे सांगितले तुमकां जाय ते सीट तुम्ही चूज करा. त्याप्रमाणे त्यांनी आपल्या जाय ते सीट त्यांनी चूज केले. दीपक फोंड्या अशें कितें जालें की MGPचो लिडर तुमचो केतन भाटीकर ताका रिजायन दिवचो पडलो? तो पहिलीपासून पहिल्याच दीस जेन्ना रवी बाब आमचे निवड हे झाले त्या वेळार त्यानेच म्हणले आपण उभो रावतलो आणि आमचो जेन्ना BJP बरोबर टायप आसा तेन्ना आमी ताका सांगितले की बाबा ह्या आमी युतीचोच उमेदवार तुमकां दवरचो लागतलो आणि रवीचो जो चलो आसा ताका आमी ह्या फावटी आमी तिकीट दिवपाक जाय निवडून हाडपाक जाय. पण त्याचे पर्सनल डिसिजन काही वेगळी आशिल्ली आणि तेन्नाच्यान तो सांगतालो आपण उबो रावतलो म्हणून. आणि आज तो जिल्हा पंचायतीक स्वतंत्र गेला त्या खातीर ताका राजिनामो दिवचो लागला. सो ताका फुडली इलेक्शनां परत घेतली तुमी? फुडलें काय जायना. आयचे आमी उलयता आजची परिस्थिती हांव उलयलो. परत मार्चात जेन्ना आमदार पोटनिवडणूक जातली तेन्ना हो विशय फुडें वतलो तेन्ना आमी उलयतलो. रिलेशन ऍक्सेप्ट केलं त्याचे आता फाल्यां परत सेंट्रल कमिटी मिटिंगेक ते एक्सेप्ट जातले. म्हणजे तुम्ही त्याला टाइम दिला विड्रॉल बीन करपाक? ना कांयच दिवना ते एक्सेप्ट करतले आमी.